मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरात जोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरात जोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरात जोडुया ताच्या मंदिरांत सोमुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी उपकार आयज हे खेरीत नोव्हेंबराचो निमाणा दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक आयज खेरीत भाशेन मागूंक लायलां प्लासिडो रॉड्रिगीस कुरखातान, बेर्ता लॉरेन्स कुजिरा सांताक्रुस्तान, क्लारिसा रॉड्रिगीस फातोर्दातान, सेराफिना ग्रासियस काणाकोणातान, झीना डिकॉस्टा नुवेतान, जुझे फेर्नांडीस यूकेतान, सालिफा ग्रेशियस आगासायतान आनी वालेन्सिया कार्वालो कोन्सुवातान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या खेरीत नोव्हेंबराचो आयज निमाणो दीस आनी ह्या दिसांनी आमी खेरीत भाशेन मागोत आयल्या आनी जायते जाण आमकां फोन करून सांगतले फादर आमी बाबाड दोन मागलां आनीक आमकां दिसता की ही कोरोना व्हायरस पिडा देंवत आसा, देवाक आमी आर्गां दिवया. नोवेन हें स्पेशल नोवेन सोरता पूण आमचो बाबाड सोरोना. आमचो बाबाड उदीक तीर गोट करून पाद्रागला वरवीं आमी देवाक उलो मारीत रावुया. आजून आमची भाव भयणां कश्टवतात, तांकां बेगीनूच समाधान मेळोंक, तांकां पेकोणी फावो जावंक आनी त्याच बराबर आमचोय बाबार्थ थीर जावंक म्हण ह्या मिसांतल्यान पाद्राक फुडें घालून आमी मागूं इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो अस्कोतायो, आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बड अपराध. हे पासत बागेन सुद्दां सांगवार मयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुज्या पुताचे सुख मोहिमेबंद करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडून सर्गीचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या बोडत्या देण्याचे वांटेरी जाल्ले वरवीं आमची भोक्ती फळां बरीच जावं आनी आमचो बाबार्थ ओदीक तीर आनी गोट जावं हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्निपा राजा आनी बेर्नेस शेजाऱ्याक आयलीं. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कोयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुजाल्याक आसलो तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचे फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक
मेळ्ळे बोगोर आनी ताचेर गुन्यांव तापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकारांक संदी दिले बोगोर तांकां सुटका दिवंक रोमकारां मदीं संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटूच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेल इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोदीर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसलो आरोप तांणी ताचेर तापूंक ना. पूण ताचेर धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोले कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन ताची उजत जाली. हो जेजू मेलो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकलो जावन हे विशीं जेरुजाल्याक वचून थंय न्हीद करून गुन्यांवाची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण श्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाराशी दाडीसोर बोणकोणींत दवरून हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताचें पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपरांत कदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. पृथ्वी परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयतलो. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसून आपलें राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाटयले ताचें उतर आयकतल्या बोलवंत आनी पदवेदार दुतांनो सगळीं तुमी सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. Gesù Bapace utortu, tacciamo gaci comorsa. Gesù calo cantus partu. Amka Bapashi paukie. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. नोस्तो जातूच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव जुवांच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजे मेंढरांक राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, सिमांव जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय. ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावट विचारलें, सिमांव
सुवाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रू कोंत जाली आनी ताणें परतीपाळ केलो. सायबा, तूं सगलें जाणय हांव तुजो मोग करता म्हूण, तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेडयो राख. हांव तुका सच सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुजे पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुजे पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक मोहिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून ताका म्हणलें. ते उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजू पोनोत जिवोवन जातूच जायते फावटी शिसांक दिश्टी पडटालो आनी आतां येताचे निमाणे दीस सर्गार चडचे आदीं ह्या जुवांच्या शुभ वर्तमानांत जेजू नोस्तो जातूच कित्याक तांचे बराबर पोनोत जिवोवन जाल्लो कसो येतालो, तांकां मेवतालो, शांती तुमचे सोबे आनी भाशेन खातालो, उलयतालो, तांकां बुजवण दितालो. आनी एक फावट असोच नोस्तो जातकूच जेजूक पेद्रूक विचारता 3 फावटी, म्हजो मोग करताय, आंचेवन अदीक मोग करताय. आनी उपरांत पेद्रूचो जबाब आमी आयकला. 2 मुद्दे आमी घेवया. पयलो मुद्दो, जेजूचो प्रस्न पेद्रूक, तूं म्हजो मोग करताय. आमी जाणो संवसारांत जायतीं चेडे चेडवां एकामेकाक विचारतात, पूण खरो मोग करपी विचारचे आदीं आपूण मोग करून दाखयतलो. आनी जेजूनच म्हणलां, जो कोण तुजो मोग करता आनी तुजे पासत जीव दिता तेवान व्हडलो मोग ना. आनी पेद्रू जाणा आपूण अशकोत आसलो आनी हें सगळें करून जेजून आमचे खातीर मोगा खातीर कुर्सार मेला. आनी जेजू आतां हेंच मनान धरून हांवें तर तांचो इतलो मोग केला आनी अदी करून पेद्रूचो देखून ताका विचारता 3 फावटी, तूं म्हजो मोग करताय. आनी जेजूक हें पुटवलें विचारूंक, कित्याक जेजू बेश्टोच वयल्या बर सांगिना. आनी देखून जेजूक होक आसलो, दिरेत आसलो पेद्रूक विचारूंक, हांवें तुजो इतलो मोग केला, आतां तूं कितो म्हजो मोग करताय. मोग केला, मोग दिला, देखून मोग दितोल्याक, मोग करतल्याक पुटवता विचारूंक आतां म्हज्या मोगाक तुजो जबाब कितें. हो जावन आसा पयलो मुद्दो. जेजू आमकांय विचारता, कित्याक जेजून आमचोय मोग केला कुर्सार मरो पर्यंत. आतां आमी दर एक एकलो आमचो जबाब दिवया. म्हजो मोग जेजू सोबें कितें जावन आसा. दुसरो मुद्दो, पेद्रूचो जबाब. पेद्रू जितले फावटी विचारतालो म्हणटालो, वय सायबा हांव तुजो मोग करता. पूण तिसरे फावटी म्हणटा कोती बरी जावन, हांव तुजो मोग करताय म्हूण तूं जाणाय. हाचो अर्थ कितें. पेद्रू आदीं सदांच उर्बेवंत कसो आपणाच्याच बोडान जायते फावटी जबाब दितालो आनी जायते फावटी तो फसलो. जेजू ताणें आदींच फुडें जबाब दिल्लो जेन्ना जेजून ताका सांगलेलें, म्हाका खोस्ट मरून सोसूंक जाय, म्हाका कुर्सार उबारतलें. आनी पेद्रून म्हणलेलें, ना, हें केदींच हांव तुका दिवचो ना, हांव तुजे बराबर मरूंक देखून तयार आसा. आनी उपरांत आमी जाणो 3 फावटी नेगार गेलो. कित्याक पेद्रू आपणाच्याच बोळान, आपणाच्याच हुशारकायेन जबाब दितालो, आपणाची अस्कोताय समजूंक ना. देखून हे वेळार
जेजू आतां एके भाशेन आमी म्हणटा ही पुट्स द बॉल इन जिजस कोर्ट. जेजू तुवें म्हाका कित्याक विचारताय? तूं जाणाय तूं म्हजो कितलो मोग करताय तो, आनी हेच मापान हांवें तुजो मोग केला कित्याक तुवें म्हाका कुरपा दिल्या. म्हजी अस्कोताय म्हजी पातकां सगळीं बोगसुल्यांत, आनी हेच कुरपेन तुवें म्हाका बोल्लाय, देखून तेच कुरपेन हांव तुजो मोग करता म्हूण तूंच जाणाय. तर पितीच्या बाबा भयणीनो, हे मारेकार पिडेच्या दिसांत आमी आमकांच विचार करुया. आमच्या काळजांत भिरांत हो जेजूचो मोग, जेजूचेर बाबार्थ कितलो आसा, जितलो बाबार्थ आसा जितलो मोग आसा. कित्याक जेजूनच म्हणलां बाबार्थ धरून तुमी कितें मागतात तें देव तुमकां दितलोच. तर असोच आमचोय बाबार्थ आमचेर पातयेवन न्हय पूण जेजूचेर पातयेवन. देवान तर बापा पुताक ह्या संवसारांत धाडला जाल्यार आमचो बाबार्थ तिरावंक देवाचेर आमचो मोग अदीक आनी अदीक. काल आमी अनुभवला, नियाळ केला, त्रिएक देवा भाशेन आमचो मोग जावंक पाद्राक नेलान. आमी म्हणून आतां आपणाच्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभवलो, होच मोग तो जियेलो, आनी होच मोग आपणाच्या प्रबोधनान आनी जिविता वरवीं दुसऱ्यांक दिला. तर आमचेय सगळे आमी आमचो बाबार्थ देवाचे कृपेन दर दिसा वाडोवंक होच मोग अनुभवून हेच मोगान जीव म्हूण हे मिसांतल्यान आमी मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र शुभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्कनां नितोर निर्मळ कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सोर काणी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवोवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशीं ताणें केल्ली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र,
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी शेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरमतां, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटां, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुमणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिनबासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसुडेत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माये संगाती भाग्यवंत सुसेतेचो निश्कलंकपती भाग्यवंत दवरूंक दिता. आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूनूच आमकां मागणें शिकयलां. त्या मागण्या वरवीं आमचो बाबार्थ आनी मोग देवाचेर अदीक आमी तिरावंक आनी हेच मोगान भिरांत पयस करून आमी जिवंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवेशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजूत की पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजी कशेय परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. सोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सभे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. तेच मोगान एकामेका क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी.
ओचतोपणो चिबोवन चाल्लो जेजू दर एका संस्कारा वरवीं आमचो भावार्थ आनी मोग तिरायता आनी अदी करून हे परम संस्कारांत आपुणूच आमच्या जिवितांत मिसोड जाता गोठाय बोळ दिवंक ह्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गार तावन देंवल्ल्या उंड्या रुपांत जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शेवंक जायनासलेल्या वेळार हे मागणी आमी करुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनीक सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना सर्व सोत तो तुमकां शिकयतलो. सांगता सोमी सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा ह्या पवित्र गुटां वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. ह्या दिसाचें पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. खेरीत मागणे ह्या मारेकार पिडेच्या काळांत भोव मोगाड आनी काकूटसरा देवा तूं सदांच आमचें बरेंपण आशेताय. ह्या दिसांनी सगळो संवसार काळुकांत आनी भिरांतीन बुडला. आमची काळजां बोदुकेस जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयणी हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून अंतरल्यांत आनी त्या बन अदीक पिडेंत कोश्टवतात. बापा आमी ल्हानविकायेन मागता तांकां तुजी पेकोवणी फावो कर आनी आमी अजून तुज्या आदीन आसां पूण आमचो फुडार काळुकांत बुडला सो दिसता. आमी कालतिकायेन प्रार्थना हे अदृश्टाचे वेळार आमचो भावार्थ आनी मोग तुजेर बापा अदीक तीर आनी गोठ कर आनी आमचे वयली भिरांत आनी कोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारेकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां सगल्यांक पेकोवणी फावो कर. काळजा मनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुजें मोगाळ आनी दोयाळ आसणे अनुभवू आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मोगान आमी जियोव. आमच्या देश कारबारांची मनां उजवाडाय. तांणी आपले परचेक बरें आसा तेंच करूंक आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेरां जाग्यांचेर पिडेस्तांची तरेकवार मोगान सेवा करतल्यांचेर शुभांपणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गीची आवय पिलार सायबीण, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर मिसावांचो आस्कारी, भाग्यवंत सुजेबाज गोंयचो पात्रून आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्याबो तागनलाचे बिडोनीन हे आमी नम्रतायेन मागता. आमेन. मान्याबोन तागनलाक सांताचो मान मेळूंक मागणें. अगुणीत काकूटसरा देबा सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्याबोन तागनलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आयज हे निमाणे नोबेन एकेरीत नोबेनाच्या किरीत भाशेन दिनवास पयले सुवातेर आमचे सर वडिलाक ताचेच सुचोवणेन
हे आमी नव्यान सुरू केलां आनी ताच्या सगळ्या सहकारा खातीर ताका दिनबासतना जितले पिलाचे पाद्रीन हांगासर मीस भेटूंक आदार दिला गायन करूंक आमच्या सेमिनारिस्ट बाबांनी मेजर सेमिनरी फादर पिटर डिमेलो आनी फादर रिगन हांच्या आश्रयाखाल आमकां मिसांत गायनां करूंक आदार दिला तांचेर दर एकल्याचेरूय आमी आशिर्वाद कितें भाशेन दिनबास GCTV आमचो भाव मॅथ्यू सदांच आमकां आदार दिता ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं ताचे बराबर वावुरतल्यांचेर हांगासर बेवलीबन सदांच हांगासर येतालो हें लायव्ह शुटींग रेकॉर्डींग करूंक आनी तेच बराबर आमचो यादनीक भाव फादर एल्विस ताणें दर दिसा हांगासर येवन पिलार साधन हाचे वरवीं हेंय दूरदर्शन केलां तांकांय आमी दिनवासता आनी ताचे वावराचेर भरपूर पात्रांगणा वरवीं आशिर्वाद आमी मागता सोर्बेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं सोर पददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मक तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात देवाचो मोग अनुभवून देवाचेरूच बाबार धरून जिवंक तुमकां धाडटा देवाचे वोडकार इंग्लीश मीस जाल्या उपरांत आमचो सोर वडील ही सगळीं पेटिशनां जी तुमी धाडलींत आमी बरोवन दवरून पदाकलेच्या तुम लास अशीं दवरलींत ती आमी एके भाशेन धुपा वरवीं लासून बापाक आमी उबारतले